बाय निकिताच्या बहिणीचेर आयज जो अत्याचार जाला बाय निकिताक सांगूंक सोदता आनी ताच्या फॅमिलीक सांगूंक सोदता की आमी सगळी महिला काँग्रेसाच्यो ज्यो बायल्यो आसा ताजेर निशेध करता आनी वी वील स्टँड बाय युअर एज वी हॅड सेड वील कमीट एंड वी आर कमिटेड टू देम। आयज लज दिसता कित्याक म्हणल्यार बाब मिलिंद होबले अनिल होबले ताजो नातू बाय श्वेताचो चलो बाब 6 वर्सांचो आसा ताणे एविडन्स ताणे ओपनली सांगलेले आसा पुलिसां कडेन देखून ते एविडन्स आसा आनी हांवूय वचून विचारलें हा म्हणून मारलो म्हणून ताणे अनिलानूय मारले खंय बाबान मारले म्हणटा आईन मारले म्हणटा पप्पान देखून मारले म्हणून ताणे डायरेक्टली आमकां सांगिल्लें आसा एक भुरगें फोट मारपाक शकना तें एक 6 वर्साचें। आनी आयज म्हाका कळना जेन्ना FIR लॉज जाल्लो आसा बाब अनिल होबलेचेर कित्याक खंय इट इज अ क्रायम फिजिकल असॉल्ट कितलेंय जावं खंयच्या दादल्याक घोव देखून असो स्वता even if he wants to have sexual relation with a wife and if wife doesn't give a consent it amounts to cruelty and you can be booked and here there is physical assault directly done by the mother-in-law, the father-in-law and the husband. होबले जाचेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा ताजे फॅमिलीक सदांच पुलीस स्टेशनाक आपयतात त्या मनशान काल प्रेस घेतल्या घरा कडेन आनी प्रेसान कितें घेतलां पळय तें ताणें सगळ्या कडेन सर्क्युलेट केलां कशें म्हणल्यार फेसबुकार आयज आसा तें व्हॉट्सअपार आसा आमी युट्यूबार आसा पळय सगळ्यांनी आयज आमी संध्या गुप्ता मॅडम PSIक देखून आमच्या महिलांनी व्हिडिओ दाखयलो आनी शी वॉज शॉक त्या व्हिडिओचेर ती सांगता की ह्या बायल तो म्हणटा ते म्हजी चलीशी कितें भरलेली मूठ कितें म्हणलें तेणें भरलेली मूठ सवय लाखाची सांगपाक वायट दिसता आपली म्हणटा ती धूव म्हणटा चलो म्हणलें नातू खंय एक दोडो आनी नात खंय दुसरी दोडो तुजी धूव जाल्यार तूं धुवेची कर्म अशी काडपाचो आशिल्ली जाल्यार धुवेन सांगलां की असलें कांयच नाशिल्लें अनूप वॉज अ फॅमिली फ्रेंड अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड वीज टू मीट वीज टू टॉक पूण this is what Shweta Hoble has directly told me in the police station in front of my Mahilas that it seems the own father-in-law and the son it seems of fabricating they used to सांगतालो पण डायरेक्टली हांवें तुजो मोबायल हॅक केला तुजी मेसेज घालता फोन करता तूं पयशे हाड तुका डावरी हाड ना तुका त्रासान घालता म्हणून सो हेजेर कितें तें मातशें इन्व्हेस्टिगेशन घेवचें कित्याक इट इज व्हेरी दिस थिंग यू नो शेमफूल इट इज insensitive. I can't just there are no words. We are only feeling ashamed and it's a very delicate and sensitive matter and I hope police really comes and does thorough investigation without any political interference and I hope police really comes and does thorough investigation without any political interference. इतलेंच मागता आनी दुसरें म्हणल्यार ताजेर पळोवपाक गेल्यार डिफेमेशन केस घालपाचें आसा दिसता अशें म्हणून आयकलां कारण ताणें नाका जाल्लें केलां आनी पुलिसांक खंय कडेन खंयचेच फायल दिवना पुलिसांक खंयचेच प्रूफ दिवना जशें ताणें टीव्हीर सांगलां एक्चुअली पुलिसान खंय सगळ्यांचे मोबायल बी अटॅच केला आनी दॅट इज द ड्युटी बट पुलीस संध्या हेज टोल्ड मी देर इज नथींग वीच दे हॅव गिवन अस एज प्रूफ वीच इज टॉकिंग ऑन द टीव्ही.